नमस्कार. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे आमगेल वीक्षकांक आमगेले युवा साधक कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. हांव सुमा आर मित्रा. प्रपंचांतू विविध रितीचे कले आमकां पळोवचे मेळटा. त्या कले मुखारसून वरचे अवकाश पुरो जनाक येता. तसले रे ते वाडून वरचित आसले आनी मस्त जन ते उणे वाडून व्हरतले. आजी आमगेल संगात आसाची आमगेल युवा साधक कार्यक्रमांतू नृत्यांतू आणि चित्रकलेंतू लायक प्रतिभासूचे युवा साधकी श्रीमती मेघा मिलिंद शणै. मेघा मिलिंद शणै तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. आता मी मेघा मिलिंद शणै हांगेले एक सन परिचय करून घेऊया. मेघा मिलिंद शणै हांनी चित्रकलेंतू विविध प्रकाराचे करताची ऑयल पेस्टल्स, फॅब्रिक पेंटिंग, ॲक्रेलिक पेंटिंग तशीची सांप्रदायिक कले जावन आशिल्ले कलमकारी पेंटिंग, मीनाकारी पेंटिंग, केरळा म्युरल अशी विविध रितीचे प्रकाराच्यांनी चित्रकला करताची. तशी यांनी भरतनाट्य करताची, सेमी क्लासिकल डान्स, फ्री स्टाईल डान्स असल नमने नृत्य करताची. हांनी 40चे काही चड वेदिकेरी परफॉर्म केला, सोलो आणि पंगडा ಒಟ್ಟು समेत. हांनी कंप्यूटर सायन्सांतू पदवी प्राप्त केला. तशी सांगू गेल्यार सुमार आसा. आता तेंगेल ಒಟ್ಟು संवाद करता करता आमगे तेंगेल विषय उलोवया. मेघा, सुरवेचे क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुमकां एक नृत्य आणि चित्रकले त्या ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು तुम्ही घेतले. ಕೆಲವು जन कसं करता म्हळ्यार एक मात्र घेऊन मुखारसून वताचे. तुमकां तेंतू आसक्ती कशी आयले आणि कोण तुमकां स्फूर्ती? म्हाका 2001 अंतू म्हाका 5 वर्स जाना डान्स क्लासा घालताना मिगल अण्णान आजीके म्हाका तमाश करचे आसा की तू फर्स्ट डान्स करू शिकली मागीर तू चमकोचे शिकली म्हणून. म्हळ्यार सांग तुका न्हू बशील कडे डान्स, उठोन डान्स, कन्नडी एद्र रब्बून डान्स हे पुरा पळोवन मिगल आनंद दिसले हिका डान्स क्लास आमी घालका म्हणून. तशीच एक सान डान्स क्लास करता आसली एक देवस्थानांतू. मिगेल गुरू रवी कुमार सर म्हणून तांगेले हांव डान्स शिकचेक प्रारंभ केले. आणि ड्रॉइंग क्लास म्हाका फर्स्ट स्टँडर्ड तुकून सेकंड स्टँडर्ड वताना एक मध्य रज आशिल्ले. तेन्ना आमी कजिन्स पुरो ಒಟ್ಟು जल्लली ती. घरांत मस्त बाद दित आशिल्ली ती म्हणून आमकां समर कॅम्पा पेटयलेले. ते समर कॅम्पांतू हेची पुरा वॉटर कलर, फॅब्रिक पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग विविध नमुन्याचे एक आर्ट फॉर्म हांव सदां एक एक करता आशिल्ली. तशी कोण करून म्हाका इंट्रस्ट आयले. मिगेल गुरू तांगेलें नांव श्रीधर खंबार सर म्हणून तांणी एक लागींची ड्रॉइंग क्लास करता म्हणलें. तशें हांव थंय वचून जॉयन जालें. हांव प्लॅन करून कसं जॉयन जाय न्ही हे मिगेल अम्माक हांव थँक्स सांगता. तांणी बरें तांकां बरें मस्त इंट्रस्ट आसा. ते इंट्रस्ट हांव कंटिन्यू केली म्हणून सांगी येता. आता चित्रकलेंतू कशें म्हळ्यार मस्त मिडियम आसा म्हळ्यार प्रकार आसा म्हणून त्या एक एक प्रकार दुसरे दुसरे रितीर आसता ना तेजे विशय आमकां सगळें सांगता. मीडियम्स मस्त आसा. हांव करचे ऑयल पेस्टल्स, वॉटर कलर, ॲक्रेलिक पेंटिंग, फॅब्रिक पेंटिंग आणि ग्लास पेंटिंग. हांव एक सॅम्पल्स दाखयतात. तुम्ही स्क्रीनर पळोव येता. ऑयल पेस्टल्स कलर. ऑयल पेस्टल्स म्हळ्यार हे क्रेयॉन्स बरी आसता पळोवचेक जाल्यार हांतू ऑयल आनी वॅक्स प्रमाण चड आसता. तशी घालतना ಸ್ವಲ್ಪ स्टिकी शे फील जाव येता बिगिनर्सांक. जाल्यार तांकां एक ग्लॉसी इफेक्ट तुम्ही पळोव येता. एक चंद आर्ट हक्का. नेक्स्ट पेंटिंग वरे तुम्ही पळोव येता. हे वरे ऑयल पेस्टल्स बदय एप्पल अशें आसता ना वय हक्का आमी स्टील लायफ पोर्ट्रेट म्हणून सांगताची. म्हळ्यार एक ऑब्जेक्ट आमी मुखार दवरनू ताजे वयर लायट कशी पडतस, ताजे शॅडो कशी फॉर्म जाला म्हणून आमी पळोवन एक आर्ट करचेक स्टील लायफ पोर्ट्रेट म्हणून सांगताची. हे वरे हांवें ऑयल पेस्टल्स तुकून केल्ले. नेक्स्ट वॉटर कलर. वॉटर कलर म्हळ्यार पुरो जनाले फेवरेट म्हणून सांगे येता. उद्द यूज करून करचे आर्ट फॉर्माक आमी वॉटर कलर म्हणून सांगताची. म्हळ्यार आमी सान आसतना कोणूची ते वॉटर कलर म्हळ्यार आतां एका क्लासा वतना आमकां ड्रॉइंग क्लास आसल्यार एक वॉटर कलर म्हण आसता ना. वय वॉटर कलर पुरो जनाले फेवरेट. बिगिनर्स फ्रेंडली म्हणून सांगा येता. आनी तो शिकता जाल्यार मेन म्हळ्यार कितलो उद्द यूज करका म्हणून.
नेक्स्ट पेंटिंग वरे हांव तेच वॉटर कलराची मस्त चड उद्द यूज केल्यारी वायट जाता पेंटिंग, उद्द यूज करना जाल्यारी वायट जाता. ते टेक्निक्स शिकचे मस्त इम्पॉर्टंट जाता. नेक्स्ट भाग ॲक्रिलिक. हे ॲक्रिलिक्स ऑन कॅनवस हे ड्रॉइंग शीटारी केलेले असले हायेस्ट विकून वता म्हणल्यार हे किचन अंतू ना घरा अंतू ना रेस्टॉरंट अंतू ऑफिस अंतू खंय जाल्यार घालयात असल पेंटिंग भारी चंद दिसता. आणि नेक्स्ट पॉट पेंटिंग हे हांवें राजस्थानांतू पळयलेलें. म्हाका पळयल कुडले भारी खुशी जालेले हे एक पॉट पेंटिंग. असल हे ब्लू आनी येल्लो कलर मेळटा ते हांव घरा येवन पॉट एक घेवन ताजे वयर हांव पेंट करूं सुरू केलें. हे फस्ट हाका प्रायमर लावका कल म्हणल्यार ते पॉट ब्राऊन कलर असता ते फस्ट आमी व्हाईट करून घेवका. प्रायमर लावन ताजे वयर हांव हँड ड्रॉन हांव ट्रेस आनी कसं नाही करनी हँड ड्रॉ करून मागीर हांवें ॲक्रिलिक कलरातून फिल केलेलें पॉट पेंटिंग. नेक्स्ट हाका केरला म्युरल पेंटिंग म्हणून हाजे बद्दल हांव सांगता रावलो म्हाका 2 घंटे जायी जल्दीतले हांवें संक्षिप्त जावन सांगूक ट्राय करता. केरला म्युरल पेंटिंग म्हणल्यार सिंपल जावन सांगता जाल्यार वणटीर पेंट करचे कमी म्युरल पेंटिंग म्हणून सांगताची. केरलांत प्रारंभ जाल्लेले हे एक आर्ट फॉर्म हाका 2 ना 3 म्हयने पुणी जावका आशिल्ले करचे कंप्लीट करचे कळ्ळें म्हणल्यार तेदन फुडें पेंट विविध नमुने पेंट मेळता नाशिल्ले तांणी तांकां सुत्तमुत्त कसन मेळता की एक वेजिटेबल्स फ्रुट्स फ्लवर्स हे पुरो तांणी यूज करून तांणी नॅचरल डाई म्हणून करता आशिल्ले. तशीक वणटीरी तांणी फस्ट लायम प्लास्टर म्हणून घालताची ते सेकंड कोटिंग ते स्मूथ कोटिंग ऑफ लायम प्लास्टर म्हणून घालताची. हांव मिगल पेंटिंगांतू ते एक टेक्स्चर येवका ते लायम स्मूथ लेयराचे एक टेक्स्चर येवका म्हणून हांव प्लायवुडारी हे केला. तेची हंतू 6 स्टेप्स आसा. ते फस्ट स्टेप कसन म्हणल्यार लेख्यकर्मा म्हणून सांगताची. ते फस्ट आमी एक स्केच करचे आणि एक प्रपोर्शन पळोवचे खंय कसन येता खंय दोळ येता खंय तोंड येता म्हूण पळोवचे आमी लेख्यकर्मा म्हणून सांगताची. नेक्स्ट येवचे रेखाकर्मा म्हणून केरला म्युरलान तोची मागशी वचका जाताले. ओके हां नेक्स्ट रेखाकर्मा म्हणून सांगताची. रेखाकर्मा म्हणल्यार आमी रेड ओकरान तो एक ट्रेसिंग दिवचे आणि नेक्स्ट स्टेप हंतोची वर्णकर्मा म्हणून सांगताची एक बेसिक कलरिंग दिवचे. हांव तुमी पळोव येता पिकॉक ब्लू कलर दिला तशी येल्लो कलरान तो फिल केला एक बेसिक कलरिंग दिला. नेक्स्ट स्टेप येवचे वर्णकर्मा म्हणून तांतू आमी शेडिंग आनी पुरा दिताची. आत पिकॉक हांवें डार्क ब्लू कलरान तू पुरा दिला आणि 2 स्टेप आणि 2 स्टेपांतू आमी एक फिनिशिंग टच दिवचे ते पुरा दिताची. केरला म्युरल म्हणल्यार तन एक महाभारतांतू रामायणाचे एक प्रसंग तांणी काणगेनो देवाल रूप कसने म्हणल्यार एक रेड कलर दिल्लरी रासिक रौद्र रूप म्हणून ग्रीन कलर दिल्लरी सात्विक रूप म्हणून हे ते डिपेंड जावन असतं कसं नमुन्याचे कंचन म्हणे काणी म्हणून ते कळता. हे केरला म्युरल म्हणून सांगता केरला म्युरल पेंटिंग. नेक्स्ट फॉर्म फॅब्रिक पेंटिंग. हे हांवें कपडारी फॅब्रिक पेंट यूज करून ड्रॉ केलेले. नेक्स्ट स्लायडान तो कळता. हां हे वर्ली डिझायन म्हणून आमी सांगताची. वर्ली डिझायन म्हणल्यार ट्रायबल कम्युनिटींतू तांणी कसने एक संभ्रम जावो ते तांणी ड्रॉ करचे तांकां कसन दिसता की तांणी ड्रॉ करचे हांत ज्योमेट्रिकल फिगर्स चड आसा हाका आमी वर्ली डिझायन म्हणून सांगताची. हांव कपडारी ट्राय केला हे. नेक्स्ट स्लायड हे कलमकारी पेंटिंग म्हणून एक प्राचीन कालाचे पेंटिंग स्टाईल आंध्र प्रदेशांतू हे सूर जाल्लेले पेंटिंग स्टाईल हाका मस्त
स्टेप्स असा 23 स्टेप्स असा करचे गेल्यारी हांव एक एक मस्त एक्सप्लेन केल्यारी जायना हांव सुलभ बेरी सांगता कशी करचे संक्षिप्त जेवन सांगा तुम्ही. वय फस्ट तन्नी एक फॅब्रिक ना कप्पड हे उदकांत बुड्डोन दवरताची तंदू स्टार्च कडताची उदकांत बुड्डोन स्टार्च कडताची मागीर तन्नी दुधांत बुड्डोन दवरताची दुधांत कळले म्हणल्यारी ते एक दूध हे बटर चे एक कंटेंट तुकुनु ट्रेस कोचेक ना जाल्यार एक स्केच कोचेक इजी जाता म्हणून ते उदकान बुड्डेल कुडले ते पुरो सुक्कोन जल नंतर ताका एक ऑफ व्हाईट कलर म्हणून सांगताची क्रीम कलर ते कलर येता जल नंतर ತಂಗೆಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಮೂನ್ವಾರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೂರ ನಾಶಿಲೆ ताका तनी चिंचामा एक कुडक काणगेनु ते चारकोल अंतू तनी बर्न करता आशिल्ली ती नंतर तनी एक रफ स्केच करता आशिल्ली ती नंतर ते जल नंतर 10 दीस जल नंतर कलर घालता आशिल्ली ती कलरावर तांकां पेंट पुरा म्हूण मेळता नाशिल्ले तांणी नॅचरल डायस यूज करका जाल्याले ते जल नंतर तांणी ते उदकांत आनी ते धुवन फर्मेंट करून सुक्कोका आशिल्ले हांव मिगेल्ले पेंटिंगांतू ऑलमोस्ट ट्राय केला लगी लगी तेची एक प्रोसेस ट्राय केला हांव फर्स्ट आंगोल पुरा बुड्डोन दवरनु सुक्कोनु पुरा केला एक स्टेप कसं म्हणलं दुधांत हांव बुड्डोन दवरनी तेन्ना ऑफ व्हाईट कलर येना ताकाच हांवें ऑफ व्हाईट पेंटची ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮುಂಕೆ ದಿಸ್ಕ म्हणू धट्ट लावची नाही ना वॉटर कलर शे पातळ लावची नाही जाल्यार ते फॅब्रिक शे दिसता तशी आम्ही मार्का जाता आम्ही ऑफ व्हाईट क्लॉथ घेवेत म्हणून सांगेत जाल्यार ते शेड येना आजीक एक अंगोल एक फुडे अंगोल एक मस्त डिफरन्स आसा ताकाच हांव व्हाईट घेवन ताजे वयरी हांवें ऑफ व्हाईट पेंट केला मागीर डायरेक्ट आमी क्लॉथा वयरी पेन्सिला तुकून करूं जायना ते सन्न सन्न डिटेल्स तुमी पळोव येता ताकाच हांवें A4 शीट काडून ताजे वयर हांवें ड्रॉ करून कडे हांव ट्रेस म्हळ्यार ते ट्रेसिंग पेपर दवरून ट्रेस करून फॅब्रिक वयरी ट्रेस करून मागीर कलर करून कडे आणि सुक्कोनु कडे आणि धुवनु कडे आणि आयरन केलं मस्त ताळमी मस्त ताळ आणि आउटलाईन करताना वरे मस्त पातळ येवकते धाट योचनाचे ते ब्लॅक लायनिंग आता ग्लास पेंटिंग म्हणून तुम्ही सांगले ना आता ग्लास पेंटिंग म्हळ्यार कशी करची ते आम्ही नेक्स्ट स्लाइड स्क्रीनांत पळोव येतात ग्लास पेंटिंग म्हणून ग्लासर हे ग्लास पेंटिंग ग्लासरी करूं येता ना आम्ही OHP शीट म्हणून मेळटा ताजे वयर वरे आम्ही करचे जाता हांतू ग्लास लायनर्स म्हणून मेळटा ते आम्ही स्केच मार्करान तो फर्स्ट ड्रॉ करचे ग्लासा वयरी ना OHP शीटा वयरी ना जाल्यार ऑलरेडी एक स्केच घेवन ग्लास ताजे वयर दवरनु मार्क करून मागीर ग्लास लायनर करून ग्लास लायनर यूज करून करचे मागीर ते ग्लास कलर्स तुमी पळोव येता फोटो तांतू हांवें ग्लास कलर फिल केल्ले हाका ग्लास पेंटिंग म्हणून सांगताची मीनाकारी नेक्स्ट हांव एक पेंटिंग फॉर्म ट्राय केला मीनाकारी पेंटिंग राजस्थानांतू प्रारंभ जाल्लेले हे एक पेंटिंग फॉर्म भारी छंद वय पळोवचेक एक छंद आहे वय फुडे कालाचे राय आणि राज मीनाकारी ज्वेलरी म्हणून घांगेत आशिल्ली ती मीनाकारी डिझाईन कशें आसता म्हळ्यार भांगरांत करचे फुल्ल मध्य मध्य हे स्टोन्स म्हळ्यार अशी स्टोन्स नाही मस्त एक सनसन स्टोन्स चंद चंद स्टोन्स म्हारग स्टोन्स पुरा यूज करता आशिल्ली ती तशी मुखार वत्ता वत्ता तांणी तांगेले पॅलेसाचे वणटीर मार्बलार पुरा स्टार्ट केले तशें ते मीनाकारी स्टायल पेंटिंग म्हणून येवचे सूर जाले आता हेगा आता कसं म्हळ्यार तुम्ही सुमार नमुन्याचे आमकां पेंटिंग आता सांगले आता आमगेले विक्षकांक एक लाईव्ह जेवन एक पेंट करून दाखोवीत की तुमकां वय हांव सना एक फ्लावर ड्रॉ करून ट्राय करता हांव कसं स्केचांनी कसं करनी फर्स्ट आमी पेंट घालून घेवया हांव ब्लॅक कलर ड्रॉइंग शीट यूज करता आसा ताका चंद दिसता म्हणून हांव रेड कलर आतां घेता आसा आनी व्हाईट कलर घेवया व्हाईट ब्लॅकार चंद आसतना हांवें ब्रशाक राउंड 8 ब्रश घेतला आतां जस्ट हांव फर्स्ट पेन्सिलान स्केच करना जस्ट एक राउंड बरयता पेन्सिलान स्केच करता बसल्यार ಸ್ವಲ್ಪ टाइम वता म्हणून
आणि आता पेंट करता. ॲक्रिलिक पेंटिंग हे वय ॲक्रिलिक्स फेविक्रिल म्हणून मेळता तुमका. हे फॅब्रिक करवरे करू जाता. हांव हांगा ड्रॉइंग शीटार करतास. एका स्ट्रोक अंतू 2 कलर्स तुम्ही पळोवं. वय वय हे हांव 2 कलर्स फर्स्ट स्केच कोरनु फक मागीर हांव व्हाईट कलर घालनु मागीर ते सुक्कोनु रेड कलर घालचे अंतू टाइम मस्त बत्ता. वय ताकाच हांव एक अंतूची 2 कलर येवच तशी हांव करतास. या सुकच्या कितली वेळ जाऊ का जत्ता. एक 10-15 मिनिट जाऊ का जाता. हाका 1 स्ट्रोक पेंटिंग म्हणून सांगतात. तुम्ही चिक्की वयर धरलेला ऐकी म्हणा. Okay. वय म्हाका दिसता ना. ओके आता दिसतस म्हाका. तशें जावन वय आता दिसता. अनेक हांव कोण दाखयता. हांव फर्स्ट एक राउंड घालता. खंय घालका म्हणून कळटा. ग्रीन घालोस की तुम्ही. ना ग्रीन घालना. फर्स्ट रेड अशी. तुम्ही कशी करता म्हणून ಎಂತೂ कळतं तुम्ही कितली प्रॅक्टिस म्हणून म्हणजे तांतू पडा व्हाईट आणि रेड तुम्ही मिक्स करून घालल्या. हातांक तुम्ही रेड मात्र घालता असाची तशें जावन. हे ब्रशार ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार होल्ड जाऊ का म्हणताचे तशी. आता हांव व्हाईट काडतास. हे बिगिनर्स हे कोणे करूं येता. जेवका जाल्यार घरान तो ट्राय करूं येता म्हणून हांव सिंपल आणि वग्गी जावच तसल हांवें सिलेक्ट करून. ते आमगेल विक्षकांक एकदा कुछ खातीर तुम्ही सिलेक्ट केला करच्याक. म्हणजे विंगड पेंटिंग आणि करताना मस्त वेळ वता. वय म्हाका आणि डिटेल्स आणि म्हाका समज येवका. वय हे तुम्ही पळोवं. हे दुसरे नमुन्याचे. हक्का मध्य वरे फिल करू आसा. येल्लो तुकून फिल केला चंद दिसता. हे येल्लो तकून वय येल्लोचे कडका वय वय कडता. हांव तांणी काडचे भितर आनीक ಎಂತ ಕಲ್ಕವ वय वय ಸ್ವಲ್ಪ हे अशी दिसता. छान झालं. चिके वयर करून दाखयले रे. तशी छान झालं. दवरा. आता मी चित्रकलेचे विषय सुमार तुमगेला उलयलीची. तुम्ही दुसरे नमुने कंची नमुने चित्रकले केला म्हणून आमकां दाखयलें आमगेले विक्षकांकाय. मागीर आता लाईव्ह जेवणय दाखयलें. तितली बगे एक मिनिट भितर तितली छंद पूल सोडयला तुम्ही. आता कंची प्रायर तुम्ही नृत्य वेदिकेर प्रस्तुत केला. म्हाका 5 वर्सां जालेले. ऑलमोस्ट एक 6 वर्स वरे जाय न्ही समाची. तेदाना म्हाका स्टेज परफॉर्मन्स हांव स्टार्ट केला. आमगेल गुरुची वर्त आशिल्ली ती. एक स्टेज रिहर्सल्स जावो स्टेज प्रॅक्टिस जावो स्टेज परफॉर्मन्स म्हणून. आनी तांणी खंयचे स्कुलांतून वरे आमकां पेटयत आशिल्ली ती डान्स प्रोग्राम म्हणून. आनी स्कुलांतू वरे हांवें डान्स हांव घेतिल्ले. CCA करिक्युलर एक्टिविटीजांतू हांवें डान्स चूज केले निमित्ती. तांणी स्कुलांतून वरे आमकां वर्त आशिल्ली ती. आता भरतनाट्य म्हणली सत्ताना हांवें ते एक शास्त्रीय जावन करचीत आसलें. या शास्त्रीय डान्स करतना तेजे निमित्त कसो उपयोग आसा तुमकां. डान्स शिकिल्ले निमित्त भारी एक म्हाका बेनिफिट जाला. फर्स्ट कसं म्हणल्यार मिगेलांत इम्युनिटी वाडले. एक सांज चेडवांक कांय नज म्हणल्यार केदान एक कॉमन क्लासांत कोणाकी थंडी खांकी ताप म्हळ्यार नेक्स्ट स्प्रेड बग्गी जाता. जाल्यार म्हाका तिन्नी क्लासांतून तसले कसले हेल्थ प्रॉब्लेम्स म्हणून ना. आनी हांव आजिके मस्त फ्लेक्सिबल. हांव आजिके डान्स योगा न्ही करता. म्हगे बॉडी मस्त फ्लेक्सिबल तशी दुखी म्हणून खंय ना. आनी म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन ಸ್ವಲ್ಪ चड. ಸ್ವಲ್ಪ चड कॉन्सन्ट्रेशन मस्त वाढता. तुका हेल्थ बेनिफिट्स मस्त आसा म्हूण सांगेत.
तशी न वय. आता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ आता तुम्ही आता मस्त ಜನಕ್ಕೆ शिकायला डान्स आणि प्रोग्राम आणि दिला आता ಕೆಲವು जन कशी जात म्हळ्यारी पांया दुखी घंटी दुखी आणि असतात तांकां डान्स करका म्हण खूश असता करू जायना तसं ನಂಗೆ तुम्ही कसं शिकयताची हांव सिटींग कोरियोग्राफी म्हणून बरें शिकयता म्हळ्यार बैसूनूच करचे डान्स हात उपयोग करूं येता हांगा तुकून हांगा पसून इतलेन तू डान्स करूं येता वय आमगेर कलेचे तोंडाचे तोंडा एक्सप्रेशन हाताचे वय इतलेन तू करूं येता आता तेका आमगेले विक्षकांक करून दाखोवेत की ओ जय मोहे रंग दो लाल मोहे रंग दो लाल नंद के लाल लाल छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल मोहे रंग दो लाल देखो देखो तुझको मैं होके निहाल देखो देखो तुझको मैं होके निहाल छूलो कोरा मोरा कांच सा तन नैन भर क्या रंग निहार मोहे रंग दो लाल नंद के लाल लाल छेड़ो नाही बस रंग दो लाल मोहे रंग दो लाल चंद झाला आणि के पडून पैसे नेक्स्ट आता कसं म्हळ्यार आता कोविडा टायमार मी ऑनलाईन क्लास म्हणून साधारण पुरांक सूर जाले स्कुलांत जावं खंयचे डान्साचे क्लासा जावं पुरे तुम्ही तेन्ना खंयचे एक ऑनलाईन क्लास म्हणून जावं सूर केला की हांवें डान्स वर्कशॉप म्हणून सुरू केलेले सेकंड लॉकडावनांतू डान्स वर्कशॉप म्हळ्यार कसं येता डान्स वर्कशॉप डान्स वर्कशॉप म्हळ्यार एक टेक्निकल डान्स क्लास म्हणून सांगे येता आता मस्त जनाक युट्यूबर आमी पळोवन शिकताची जाल्यार तांणी केलें मुक जायना म्हणून एक कंप्लेंट वय करेक्ट म्हळ्यार तांणी हात अशें दवरात म्हणून सांगताची जाल्यार अशें दवरचें का अशें दवरचें पळयतना मस्त डिफरन्स आसा ते एक चंदाय विंगड आणि मस्त जनाक स्टेजार टर्न घेवचे म्हळ्यार भय 2-3 पटी ना हांव टर्न कर माती घुंवता म्हणून जाल्यार ते एक टेक्नीक आसा तशी घुंवल्यार माती घुंवना ते सन्न विशयी हांव शिकयत आशिल्ली ते हांव प्री रेकॉर्ड करचे आशिल्ले ताका एक रिजन आसा एका वेळा सांगल्यार हा म्हणटाची मागीर विसरताची तेची हातांनी प्री रेकॉर्डेड व्हिडिओ पळयल्यार एक 2-3 पटी तांणी पळोव येता तशें तांकां लायक मना वता म्हणून हांवें प्री रेकॉर्ड करून पेटोवचें आशिल्लें आनी म्हज्या फ्रेंड्सान पुरा 4 घंटे हांव ऑनलायन येता म्हाका शिकय म्हणचे कडेरी ना म्हाका एक ಸ್ವಲ್ಪ काम आसा म्हणून तशें मिगेल बरें टायम वेस्ट तांगेल बरें टायम वेस्ट म्हणून हांव प्री रेकॉर्ड करून पेटोवचें तांणी ना आमकां डान्स हा मी प्रॅक्टिस केला तो एक वेळ ऑनलाईन हांव दाखयता म्हणून सांगता आशिल्ली ती हांव तेन्ना ऑनलायन वचचें आनी पळोवचें एक टेक्निकल वे ऑफ लर्न टीचिंग डान्स म्हणून सांगितता डान्स वर्कशॉप जाल्यार मस्त जनाक डान्स वर्कशॉप म्हळ्यार कसं म्हणू कसं हें वर्कशॉप ताकाच हांवें ऑनलायन क्लास म्हणटा ऑनलायन क्लास जाले आता डान्स वर्कशॉप करका म्हण तुगेलें मनाक कशें येयलें हांव तेची म्हाका मिगेले कजिन्सान कोण की सांगले तांणी करचे मुंक आमी कळले जायना ना तूं करचे तूं एक नमून करता ते आमी तेच स्टेप करताची जाल्यार आमी केल्लो तितलो चंद कले जायना म्हूण पुरो सांगता आशिल्ली ती हांव ते सांगता आशिल्ली तूं धरचे हात तूं अशें स्ट्रेट रपतास ಸ್ವಲ್ಪ डायगनल टर्न जा तेन्ना आनी चंद येता तूं हात धरचे एक स्टाईल ना पाय दवरचे एक स्टाईल ते पुरो तूं सम करून घेतलें जाता म्हूण तशें म्हाका एक आयडिया आयला आता सिटींग कोरियोग्राफीन आमी एक आता सुरवेक एक डान्स पळयला आता अन्यक एक डान्स पळोवया की आमी सिटींग कोरियोग्राफीन
देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। चंचला. आता त्याच्यात तू म्हणले डान्स शिकायता म्हणून, आता तू फ्री स्टाईल डान्स, बॉलिवूड डान्स आणि शिकायता. भरतनाट्य कोणा जाऊ शिकायत की? भरतनाट्य हांव एक रिजनारी हांव शिकयना. म्हाका 2-3 पट्टी म्हाका इंस्टाग्रामार निमगेला तू म्हाका एक दिसान एक म्हयन्यार पुरा भरतनाट्य शिकयचे म्हणून. ते एक दिसान एक म्हयन्यान पुरा शिकचे नाही, ते क्लासिकल डान्स फॉर्म शिकचे जायना. ताका वर्स जावका एक स्टेप तुमका हे स्टेप म्हणल्यार इमिडिएट तुमका येवका, ते आलोचन कोरून तशी पुरा करचे जायना. ते प्रॅक्टिस कोरून येवचे. तंतू मस्त एक पेशन्स जावका, डिसिप्लिन जावका, एक तपस्सूची म्हूण येता ते तशी हांव सांगचे. आनी ते स्टार्ट करता जाल्यार गेज्जे पूजे म्हूण पुरा करताची. ते कोर विद्वत जाल्ले एक गुरुले वचून शिकचे लायक. आनी ऑनलायन कशें जाता म्हळ्यार बिगिनर्सांक पॉस्चर समजकिना की म्हूण विडियोन कळना. सुरवेक तांणी अरमंडी करताना ಸ್ವಲ್ಪ बगसूचे, अशी जावचे, तशी पुरा आसता ना. पाय धडेताना तांणी बेंड जावचे, शी जावचे, ते पुरा जावचे ना. ते एक गुरुले वचून तुम्ही शिकता जाता. ताकाच हांव सेमी क्लासिकल, बॉलिवूड, फ्री स्टाईल हे पुरा डान्स फॉर्म शिकयता म्हूण सांगता हांव. त्याचे तुम्ही 40चे के वैरी प्रोग्रामांनी दिला स्टेजार. आता मागीर ग्रुप आवटे प्रोग्राम दिताना खंयचे रितीचे अनुभव म्हळ्यार पुरायन तो कोड अनुभवे असता त्या तितले जना कोट्टो मेळून करूचे कोड विषय येवची त्या कशी या करता तुम्ही? म्हाका स्टेज परफॉर्मन्स म्हाका समा उडगस ना. फर्स्ट हांव खंय दिल्लें म्हणून मे बी म्हाका GSB मंडला थंय शिमोगान तो हांव दिल्लें, म्हण हांव मस्त सान अशें दिता. एक कसं स्टेज परफॉर्मन्स दिताना हेकड तेकड जेवची सामान्य जाल्यार आमी दाखोवन घेवचे नज. आमी फेशियल एक्सप्रेशन्सान तू पुरा आमी कवर करका जाता. आनी स्टेज फियर म्हणचे आसना. सान तुकून केले निमिती म्हाका स्टेज फियर म्हणू काय ना. म्हाका एक प्रोग्राम उडगस आसा बँगलोराचे. मिगल एग्जाम जाता आशिल्ले तशें म्हळ्यार आज मिगल एग्जाम फल्लेक एक दिवस गॅप पर आमगेले शो आसा 4 कसं की डान्स शिक्का ಒಟ್ಟು जस्ट एक दिवस हांव मिगेल एग्जाम बरोवन वचून इमिडिएट हांव आनी मिगेल अम्मा बँगलोरा गेल्ली ती. मागीर आमी एक दिवस फुल मिगेल प्रॅक्टीस 4 एक स्टेप वरे गोतना म्हाका 4 सॉंग शिक्का. ते एक दिसान फुल कंप्लीट करून 1.5 म्हळ्यार 3 मिगेल मामान सांगिल्ले. तेन्ना हांव गीता दत्तार मामाले वता आशिल्ली शिकचेक. ती सांगिल्ली एक दिवस नाही तुका 1.5 दिवस आसा 4 डान्स शिक्का म्हणून. ते ग्रास्पिंग पावर म्हाका तितलो आसा म्हूण म्हाका लेक्कय न्ही. स्टेजार मिगल एक वय चुकी जायनी. ते दिवस म्हाका एक व्हड एक साधन केलें बरी म्हाका फील जालें. तू तितले अभ्यास केल्लो निमते तुका त्या कोरो ना जाल्यार जायना. वय एक पाटी दाखयल्यार हा हे स्टेप हे मुद्रा मस्त आमी तेची प्रॅक्टीस करची अगत्य ना. कल म्हळ्यार आमी फुडें प्रॅक्टीस करून आसताची. ಕೆಲವು ಜನ ಚಿತ್ರಕಲೆ हव्यास जावन घेताची. आता तुम्ही चित्रकले आणि नृत्य उद्योग जावन घेतला की कशी? वय हांवें हव्यासचे प्रारंभ केल्लेले जाल्यार ते उद्योग कशी जाल्ले म्हणून म्हाका गोतना. हे एक्चुअली हांव मिगेल बमणाक बस्ती मिलिंद शेणै म्हूण तांगेलें नांव. तांणी इंटिरियर डिझायनर तांकां हांव थँक्स सांगता. केलें म्हळ्यार आमगे फर्स्ट लॉकडावन जाले नंतर तांकां एक आयडिया आयले. तांणी मॉड्युलर किचन डिस्प्ले ते एक करता युनिट म्हणून. मिगेल मावांक हार्डवेराचे ग्लासाचे प्लायवुडाचे अंगडी बस्ती ग्लास शॉप म्हणून BC रोडारी थंय लग्गी ಸ್ವಲ್ಪ जाग आसा म्हणून डिस्प्ले करूया म्हणून आमी लेखले. थंय ते इनॉग्रेशन टायमार तांणी सांगले मिगेल बमणान तू डिस्प्ले तू लॉकडाउनान तू इतले 15 पेंटिंग पुरा केल्या तू ते एक डिस्प्ले करचे नज. ಸ್ವಲ್ಪ जन कळतात की तू ड्रॉइंग करतास म्हणपुणी म्हणून. हांव ते कोण घाल्ले हांव खंय की एक पेंटिंग वत्ताले म्हणून हांव लेख केले एक वत्ता म्हणून जाल्यार सोल्ड आउट
पुरा सोल्ड आउट A4 साईजाचे पुरा सोल्ड आउट म्हाका तशी आनी आयलेल्यान पुरा जन सांगले भारी एक चंद जाला तू सोड नाका आनी ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡ್ಡೊಡ್ಡ A3 A2 तसल पुरा तू ट्राय करी म्हणून तशी म्हाका एक सपोर्ट मेळ्ळेल निमित्ती हांव कंटिन्यू करता गेली. आता पुरेजन म्हणता कसं म्हळ्यार आमकां समय ना टाइम पावना म्हणून आता तुम्ही शिकवण नृत्य आणि चित्रकला ह्या तिन्ही कशी होंदाणी करताची. मिगेल टाइम मॅनेजमेंट लायक असं म्हणू मिगेल ते एक स्ट्रेंथ टाइम लायक कोणू हांव मॅनेज करता म्हणू म्हाका कितले असो डान्स क्लास जस्ट डान्स क्लास ड्रॉइंग क्लास नाही म्हाका कंप्युटर क्लास भगवद्गीता क्लास विष्णू सहस्त्रनाम क्लास पूरा क्लासाक घाला स्विमिंग क्लास योगा क्लास पूरा क्लासाक घाला जाल्यार हांव केदना मिगेल शिकूचे कसन आसा हांवें नेग्लेक्ट करनी मिगेल ते एक फर्स्ट प्रायोरिटी शिकचे केदना फर्स्ट प्रायोरिटी आसका हे पुरा हांवें मिगेल माइंड रिलॅक्स जो का म्हूण हांवें क्लासा वचचें आशिल्लें म्हाका शिकता म्हाका इंट्रस्ट आसा जाल्यार मिगेल शिकूचे केदना फर्स्ट प्रायोरिटी ते दिवस केल्लेले पाठ तेच दिवस येवन हांवें शिकचें आशिल्लें आनी मिगेले हांवें एक नोट्स करून घेवचे आशिल्ले इम्पॉर्टंट पॉयंट्स म्हणून म्हळ्यार एग्जाम टायमारी वचचें आनी के इजी जाता म्हणून तशें म्हाका 10th तू 10 100% मिगेल रिजल्ट ते म्हाका 10th म्हणून भंय ते पर कसं नाशिल्लें म्हाका फुडें तुकून सदां वचून अभ्यास आशिल्ली मिती म्हाका तेजेल आत्ता वर्डीक जाला कशी टाइम ह्या करताची आत्ता टाइम मॅनेजमेंट हांव शिकिल्ली मिती म्हाका तितले एक डिफिकल्ट जायना म्हूण सांगेत सकाळी दनपारा रंदप एक दनपार मत्ताना 2 to 6 हांव एक फ्री टाइम आसा तेदन हांव मॅनेज करता तशें हांव मॅनेज करून वता. आता तुम्ही कशी मॅनेज करताची म्हणून आमकां सांगलाय टाइम आमगेले वीक्षक ऐकतलींची युवा वीक्षक असल्यार त्यांनी करतली म्हण हांव लेखता. आता खंयचे एक आमी करता जाल्यार आमकां एक कुटुंबाचे सहकार म्हणजे न्हय कुटुंबा सहकार असल्या मात्र आनी तेंगेले सपोर्ट म्हणटाचे आमी त्या असल्यार मात्र जाता. तुमगेले कुटुंबा विशयार सांगा पळय आमकां. मिगेल फॅमिली सपोर्ट मस्त सॉलिड म्हणून सांगेत. मिगेल अम्माल नाव वीणा प्रभू मिगेल अन्नाल नाव वासुदेव प्रभू तांणी बिझनेसमॅन म्हाका एक भाव आसा तागेले नाव संदेश प्रभू तांणी LLB करता सती हांनी फुडें तुकून म्हाका चायल्डहुडा तुकून सपोर्ट केले निमित्त हांव आज हांगा बसल्या म्हूण सांगेत. डान्स क्लासाक व्हरचे हाडचे आनी खंय क्लास आसा म्हूण सोदून घालचे वय अम्मा काम आनी अन्नाक बरें मस्त इंट्रस्ट आसा आर्ट म्हळ्यार तितलो रेस्पेक्ट दिता न्हू ताकाच म्हाका एक शिकचे म्हाका बरें एक इंट्रस्ट आयले म्हूण सांगेत. आनी मिगेल भावा बरें तो मस्त सपोर्ट करता आजिके म्हाका कसं एक डाऊट असले हा फर्स्ट मिगेल भावाक कॉल करचे वय. आत्ता वायडीक जाले नंतर मिगेल बाम्मूण बस्ती मिलिंद शेणे हांनी मस्त सपोर्ट केला. हांव एक पेंटिंग करताना तांणी बरें एक पेंट आनी करताची तशी तुगेले हे ಸ್ವಲ್ಪ आनी समजव का म्हूण सांगचे ना ताका फ्रेम घालून हाडोचे ना हांव डान्स करतना व्हिडिओ काडचे ना जाल्यार खंयचे नवे सॉंग आयले हाका तूं डान्स कर का म्हूण सांगचे हे अशें पुरा. आनी मिगेले मावाल नाव बस्ती माधव शेणे म्हणून मिगेले मायेल नाव गौरी शेणे म्हाका एक नणंद आसा तिगेलें नाव बस्ती महिमा शेणे म्हणून हांनी बरें म्हाका मस्त सपोर्ट केला. मिगेल 2 to 6 कसं नसले तरी डिस्टर्ब करू येना ती आनी कसं ऑपॉर्च्युनिटीज असले सांगतात तांणी हांगा एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा तूं ट्राय करी म्हणून आनी तशी सांगपाची जाल्यार अज्जल बदल बस्ती वामन शेणे अज्जा तांणी म्हाका मस्त मोटिवेट केला. केदारना निमगोचे अमू खंय आशिल्ली हांव एक्सरसाइज डान्स करता आशिल्ली हो भारी लायक भारी तूं सोड नाका तुका ऑपॉर्च्युनिटी गॅरंटी मेळटा म्हणून ना हांव आशीर्वाद वय वय अज्जाला आशीर्वाद म्हूण सांगेत ना हांव पेंटिंग करून दाखोवचें आशिल्लें अज्जान सांगचे भारी छंद जाला म्हूण सांगचें आशिल्लें. आनी तांणी लॉकडावनान तूं फेसबुक ऑपरेट करचें शिकली ती हांव कसले पोस्ट करून आसलें म्हाका फोन करचे तूं यो हांगा म्हणून हांव तांगेले कुडा गेले नंतर पळय तुगेले एकच पळय म्हणून दाखोवचे भारी तांकां एक खुशी म्हूण सांगेत मस्त मोटिवेट केला. आज्जा मस्त उडगास करता वय 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 आज आत्ता मस्त उडगास करता. आता तुमगेले कुटुंबी खातीर एक सिटींग कोरिओग्राफीचे एक डान्स पळोवपाक हांव एक रेट्रो स्टाईल करता. ओके झुमका गिरा रे
झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा गिरा झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। चंचल ओल्ड सॉन्ग आहे का रेट्रो रेट्रो सॉन्ग. आता मी दुसरे कसं पुरो हव्यास असं तुमका? म्हाका मेहंदी घालचे हव्यास आसा, रंगोली, कुकिंग, म्हाका बुक वाचूच म्हणून भारी इंटरेस्ट. ना खंयचे आर्ट फॉर्माचे बग्गे हांव रिसर्च करता आसता, हे पुरो करता. आता तुम्ही म्हणले चित्रकलेन तू मस्त नमुन्याचे विषय सांगले आमका, आणि विंगड खंयची नमुने चित्रकले शिकू का म्हणून असं? म्हाका पोर्ट्रेट फॉर्म ते एक शिक्का, आणि म्हाका तांजोर स्टाईल पेंटिंग शिकपाची म्हणून म्हाका मस्त इंटरेस्ट आसा तांजोर स्टाईल पेंटिंग शिकता म्हणून. आणि खंयचे आतां रेझिन आर्ट म्हणून येता, रेझिन मिडियमान तू ते एक शिक्का म्हणून म्हाका भारी विषय इश्ट. थोडे सांगायचे कसं? पोर्ट्रेट अशीची तोंडानी सोडताची तेची. नेक्स्ट तांजोर स्टाईल पेंटिंग म्हणल्यार ताका मस्त काम आसा. फर्स्ट तेवर एक प्राचीन कालाचे आर्ट फॉर्म, ताका बोर्ड प्रिपरेशन आमी ड्रॉइंग शीट खंयच्यार करता की ताका वर मस्त प्रोसेस आमी यूज करपा जाता. मागीर मक प्रिपरेशन म्हणून पुरा येता, मागीर गोल्ड फॉयल आनी पुरा घालून करपा जाता, ते एक आर्ट फॉर्म. आणि रेझिन म्हणल्यार ते एक रेझिन मिडियम म्हणून मेळटा, ते कलर अशे स्प्लॅश करचे. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಡ್ ತಂತು. आता ट्रेज आणि मेळटा ताजे ट्रेज, सॉसर्स अशे टी कोस्टर्स ते पुरा मेळटा. आता तेचे एक ट्रेंडिंग आर्ट फॉर्म म्हणून सांगेल. तसल्यारी त्या पुराणी शिकू का म्हणून तुमका आश आसा ना? वय. मेघा हांव आतां एका लक्षा म्हणल्यार एक चित्रकले करता जाल्यार मस्त मॉल जेवका ते खाली एक कलर पेन्सिलाकची 15,000 पुरो आसता वय, नाही? वय. मागीर तशी कॅनवस म्हारग आसता. तेन्ना कशी तुमी शिकताची ते? हांवें वार्डीक जावन येताना हांव आनी सूर केलेले आनी एक फावटी रिस्टार्ट म्हणटाची, ते रिस्टार्ट मोडार आशिल्ली. घरांत कशें नास की तेच बळके यूज करून हांवें ड्रॉइंग करचें आशिल्लें. एक पेन्सिल पळयला, पेन्सिल शेडिंग करूं येता, म्हारग घेवका म्हूण ना. आमगेले एक 200 रुपीसाचे एक कलर्स बरे मेळटा, 5,000चे बरे मेळटा. म्हूण हांव 200 रुपीज उणे म्हणून सांगताना जाल्यार 5,000 कंपेर केल्यार 200 रुपीज उणेची. ते आमी बजेट पळोवन आमी खंयचे एक बिगिनर्स जाल्यार तुमी 5,000 रुपीसाचे पुरा घेवचे एक वेस्टाची. तुमी स्थान तुमगे बजेट पळोवन तुमी आयके करपा जाता म्हणून सांगेत. आता त्याची तुम्ही सांगलं तर त्या शिकू का म्हण तंजावूर स्टाईल त्या वय. तुमका काही शिकयता हांगा कोड्याल अंजाव शिक्का की विंगडकडे वचू का? म्हाका कोडयालांत हांव क्लास सोदीत आसा. कोणे केल्यार प्लीज सांगाची. हांव फर्स्ट येवन जॉइन जाता. वय. आणि खंयचे आर्ट फॉर्म असल्यारी वर्कशॉप्स असल्यारी हांव अटेंड जाता ऑनलायन. म्हाका रिसर्च करून म्हाका कसं करका म्हण असल्यारी हांव फर्स्ट डान्स म्हळ्यार अशी ड्रॉइंग वर्कशॉप कसं आसा हांव मस्त रिसर्च करता, हांव आनी जॉइन जाता. आता वेडिंग कोरिओग्राफी करताचे म्हळ्यार त्या वेडिंग कोरिओग्राफीक तुमका कशी ऑर्डर दिता आमके येवन शिकयाची म्हणून तशी कसले सांगता की कशी? मिगेल फ्रेंड्स आणि आत्ता म्हळ्यार तांकां वार्डीक जगता आसा तांगेले एका कंप्लेन कसन म्हळ्यार आमकां ಸ್ವಲ್ಪ डान्स करूं येता जाल्यार वीकेंड्स मात्र मेळचे आमकां सॅटर्डे संडे. ते सॉंग सिलेक्शन करचें तूं वता एक दिवस खंयचे सॉंग सिलेक्ट करका कडेर आनी डान्स स्टेप्स घालका ताका तांतो टायम व्हरता. केदन आमी प्रॅक्टीस करचे, आमी प्रॅक्टीस करून आनी 2-3 जाणां शिकोवका जाल्यार टायम वेस्ट म्हणून तशें तांणी म्हाका सांगचे सूर केले. हांव तशीच एक 2-3 पाटी केले अशीची फ्री आरी पुरा. मागीर हांव
एकले हांव हेची आतां प्री वेडिंग रिच्युअल्स पुरा चड जाला हल्दी संगीत नमुनवार ताई हांव कले शिकोचें नज म्हूण हांव एक आयडिया केलं की वेडिंग कोरियोग्राफी म्हूण स्टार्ट करूया म्हणून हांवें केलें कितले कडे कोरियोग्राफी केला तशें हांवें ऑनलायनाची एक म्हाका ऑर्डर मेळ्ळेला जानेवारी तुकून हांव जाल्यार ते एक मिगेल प्रोफेशन म्हूण करनी मिगेल फ्रेंड्साक म्हूण हांव एक केलेलें आतां पळोवका आतां घेवचें आलोचना वय वय हे जी एक हे वर एक सायड प्रोफेशन आर्टा वट्टू आर्ट मेन ताजे लग्गी एक वेडिंग कोरियोग्राफी स्टार्ट करूया म्हणून स्टार्ट केला आतां मुखार पळोवका आता मी ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಳೇತಾಚಿ ಮನುಷ್ಯಾಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ असता तसलेरी ಕೆಲವು जनाक प्रोत्साह मेळना अनुकूल असना त्या मुखार घेवन वचचे जायना तुमकां तशें न्ही मेगा कुटुंबाचे फुल्ल सहकार मेळ्ळा तुमकां आसक्ती आसा तुमी पुरा ह्या डान्सकी चित्रकलेकी तुमी केल्लेलो आसा एदुळताय तुमी आमगेल्या ह्या संवादांत भाग घेतिल्ल्याक तुमकां धन्यवाद नमस्कार नमस्कार